गोय पुलीस खात्यान राज्यातल्या वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनां आणि युनिटांतल्यान 195 पुलीस कर्मचाऱ्यांची बदली केल्या। या वड फेरबदलांत पुलीस कॉन्स्टेबल तसेच पुलीस उपनिरीक्षकांचो आस्पाव आसा अशें कळटा। गोय पुलिशेन 195 पुलीस कर्मचाऱ्यांची बदली करपाचो एक व्हडलो निर्णय प्रशासनान घेतिल्लो आसा। हातूंत हेड कॉन्स्टेबल, पुलीस कॉन्स्टेबल, सहाय्यक उपनिरीक्षक, पुलीस उपनिरीक्षक अशा स्तरांच्या कर्मचाऱ्यांचो हातूंत आस्पाव आसा। हातूंत वेगवेगळे म्हटल्यार गुन्हे शाखा, वाहतूक शाखा, सुरक्षा विभाग आणि हेर युनिट्सांनी ह्या 195 पुलीस कर्मचाऱ्यांची बदली केलेली आसा। राज्यांतलो कायदो आणि सुवेवस्था बरी घटमूट जावची आणि अधिक कार्यक्षम जावची, त्याच बरोबर हेर पुलिसांनी जो मनुष्यबळ उप्रासतालो, कमतरता उप्रासताली, ताचेर योग्य थंय कार्यक्षम जावचें तांचें कार्य, ताका लागून ही नियुक्ती एक केलेली आसा। कांय पुलिसांक नव्या पुलीस स्टेशनांनी तांची नियुक्ती केलेली आसा, जाल्यार कांय जाणांक स्पेशल युनिट्सांनी तांची बदली केलेली आसा। राज्यांतली जी कायदो आणि सुवेवस्था अधिक घटमूट करप आणि त्याच बरोबर वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी जी मनुष्यबळाची कमतरता भासताली ती योग्य पद्दतीन हाडून हे परिणामकारक तांच्या कडल्यान कार्य पद्दती करून घेवपा खातीर प्रशासनान एक व्हडलो हो निर्णय घेतिल्लो आसा। आतां ह्या निर्णयाचो आणि ह्या बदलांचो कितें उपयोग जातलो आणि कितें फायदो जातलो त्या खातीर सगळ्यांचें लक्ष हाचेर लागून राविल्लें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरीश परबामणकर, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।